म्हादयच्या विशयान डबल इंजिन सरकार कमी पडला। केंद्र सरकारान दिल्ल्या ह्या निर्णयात गोंय सरकाराक विश्वासान घेवंक ना अशें म्हणीत भाजपाचो उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकान भाजपाकूच करचो आहेर दिला। हो प्रस्न सुटावो जावंक ना जाल्यार म्हादय आनी लोकां खातीर आपल्या पदाचो राजिनामो दिवपाची आपली तयारी आशिल्ल्याचें श्रीपाद नायकान ह्या वेळार सांगलें। केंद्र सरकार आणि कर्नाटका सरकारान एकठांय येवन केल्ल्या षडयंत्रांक लागूनच कर्नाटक फायल केल्ले DPR 15 दिसां भितर सरकारान मान्य केले आणि गोंयांक विश्वासान घेवच्या बदला कडेक दवरले असो आरोप आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकार हाणें केला। जे प्रमाण श्रीपाद नायकान म्हादय प्रस्न सुटावो केलो ना जाल्यार खासदारकी सोडपाचें म्हणलां। तेच प्रमाण आता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान लेगीत केंद्र सरकाराक हे विशीं शिटकावणी दिवपाची गरज आसा अशें तांणी म्हणलें। केंद्र सरकारान दिल्लो DPR अप्रुव्हल फाटीं घेवचो अशी शिफारस प्रधानमंत्र्याकडेन करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। तशेंच म्हादय ऑथॉरिटी तयार करची आनी बेकायदेशीर रित्या वळिल्ल्या उदकाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी लेगीत केंद्राकडेन करतले अशें मुख्यमंत्री सांगता। तशेंच ह्या विशया आड उच्च न्यायालयांत आशिल्ल्या केशींत आमी कसलीच तडजोड करचे नात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। मुख्यमंत्री तशेंच हेर भाजपा फुडाऱ्यांनी गोंयांत आशिल्ल्या 5 लाख कन्नडिगांच्या कार्यावळींनी नाचचे परस तांकां घेवन रस्त्यार देवचें आनी गोंयांत म्हादयचें उदक धाडात म्हणून आग्रो करपाक सांगचें अशें आवाहन रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या मनोज परबान केलां। हे जर तुमी करपाक शकनात जाल्यार कन्नडिगांनी आपल्यो साटल्यो पुटल्यो बांदच्यो आनी आपल्या गांवांत वचचें अशें म्हणीत मनोजान उतरांचे फार पेटयले। शांत आशिल्ल्या गोंयांत बायलांचेर जावपी बलात्कारांत वाड जाल्या। गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था पेड्ड्यार जाल्ल्यान गोंयांत गुन्यांवाचें प्रमाण वाडल्यात। तशेंच कायदो सांबाळपी पुलिसांचो भंय लोकांच्या मनांतल्यान गेल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत गुन्यांव घडटात असो आरोप तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी राजन डिमेलो हांणी केला। सरकारान तशेंच पुलीस यंत्रणेन गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था जाग्यार घालची अशी मागणी डिमेलोन केली।
भाजपा धर्माचे राजकारण करून देशाच्या एकचाराक इबाडटा असो एक आरोप काँग्रेसीचे म्हणयारे राशीद अल्वी हाणें केला. भाजपान काँग्रेस कितें करता कितें करिना ताचेर आरोप करच्या परस भाजपाची सुत्रां पक्षाचो अध्यक्ष JP नड्डा सांबाळटा काय प्रधानमंत्री मोदी ते पयले सांगचे आनी उपरांत काँग्रेसीचेर आरोप करचे असो तोमणो तांणी भाजपाक मारला. चीना वांगडा आमचे संबंध सामान्य नात. LACत एकतर्फी बदल करपाच्या कसल्याच यत्नांक आमची परवानगी नाशिल्ल्याचे परराष्ट्र वेव्हार मंत्री S जयशंकर हाणें सांगले. सद्याक परराष्ट्र मंत्री S जयशंकर सायप्रस दौऱ्याचेर आसून तांणी थंयच्या भारतीयांची भेट घेतली. कोविडाच्या काळात शिमेवेली आव्हानां तीव्र जाल्यांत समस्या सुटाव्यो करपी आनी अजबूत अर्थवेवस्था आशिल्लो देश म्हूण बाकीचे देश आमचे कडेन पळयतात. सांताक्रूज, मेर्शे आणि चिमला या वाठारांत कायदेशीरपणान 44,500 लोकसंख्या आसात आनी ह्या वाठारांनी कितल्योशो गुन्यांवकारी घडणुको घडटात. पुलीस स्टेशन 14 मीटर पयस आशिल्ल्या कारणान लोकांक तशेंच ज्येश्ठ नागरिकांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा. देखून सांताक्रूज वाठारांत पुलीस स्टेशन बांदचें हे विशीं आमी आमदाराक आनी निवेदन पत्र धाडलां. सांताक्रूज वाठारांत पुलीस स्टेशनाचो हो प्रस्न येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मांडचो अशी मागणी सांताक्रूज पंचायतीन केल्या. कलंगूट पोलिसांनी 5 मोबाईल चोरांक अटक करून तांचे कडल्यान 5 लाखांचे 10 मोबाईल फोन्स जप्त केले. राम भौमिक, अनिल रामू राठोड, संजीव सिंग, सनी शाहू आणि योगेश देवानिया सुरत हांचो अटक केल्या मदीं आस्पाव आसा. हे सगळे दुबावीत कर्नाटकांतले आसात. बिरेस्तारा राती कार्तिक संदीप रावपी उत्तर प्रदेशांत हाणें आपलो मोबायल चोरिल्ल्याची कागाळ करतकीर कळंगूट पुलिसांनी मार्ग काडीत 5 जाणांचे मोबायल चोरांचे टोळयेक अटक केली. तांचे 10 मोबायल सापडले. ही टोळी पणजे एका हॉटेलांत रावताली. हवालदार विदानंद आमोणकर, पुलीस विजय नायक, अमीर गरड, संजोत केरकार, मनोज नायक आणि निखिल मांद्रेकर या पुलिसांच्या पंगडान मोबायल चोरांक सोदून काढले. BF7 कोविडाच्या फाटभुंयेर लोकांनी कोरोना महामारी आडचे नेम पाळचे अशें आवाहन गोंय वैजकीय महाविद्यालयाचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकार हाणें केलां. सध्या लग्नां, वेगवेगळ्यो धार्मीक कार्यावळी, नव्या वर्साच्यो पार्ट्यो आनी हेर पर्यटनाच्यो कार्यावळी राज्यांत सुरू जाल्यात. ह्या सगळ्या भौशीक सुवातींचेर हाजेरी लायतना लोक मास्क घालिनात तशेंच हेर नेम पाळिनात अशें जायत्या वेळार दिसून आयलां असो हुस्को तांणी व्यक्त केला.
जेन्ना हांवें भारत जोडो यात्रा सुरू केली तेन्ना ती कन्याकुमारी ते काश्मीर मेरेनची ती सामान्य यात्रा आशिल्ली. मात ही यात्रा लोकांचो आवाज जाल्या आनी तिका भावनाय जोडल्यात हे हळूहळू समजलें अशें काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीन मत उक्तायलें. ज्या तरेन भाजपा आनी RSSन आमकां केंद्रीत केलां त्याच तरेन खंयच्या ना खंयच्या वाटेन तांणी आमकां मजत केल्या. भाजपान आमचेर अशेंच आक्रपणान आरोप टिका करच्यो जेणे करून आमकां काँग्रेसीची विचारधारा समजपाक मजत जातली. हांव भाजपाक म्हजो गुरू मानतां, तेंच म्हाका कितें करचें न्हय तें दाखोवन वाट दाखयता अशें राहुल गांधी म्हणटा. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती अशी आनिकूय कवना म्हणून कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हाणें सरस एक्झिबिशना वेळार हाजीर आशिल्ल्या महिलांक जिवितांत फुडें सरपाक एके तरेची उर्बा दिली. आयुश्याच्या यशाच्या शिकारेचेर पावतलो जाल्यार संकटां ही येतलीच. संकटां ही पयस करपाची धमक आनी ताकद ज्या मनशा भितर आसता तोच यशाचे शिखेर गाठपाक शकता अशें मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा. नव्या वर्साक येवकार दिवपाक गोंयांत येवपी पर्यटकांच्या वाहनांची दिवचलच्या पुलिसां वतीन कडक तपासणी चालू आसा. कर्नाटकांतल्यान येवपी चडशे पर्यटक चोर्ला घाटावयल्यान सांखळे दिवचलच्यान गोंयांत येतात. फाटल्या 2 दिसांत कर्नाटकांतल्यान हजारांनी पर्यटक गोंयांत आयल्यात. शेनवारा तर कर्नाटकांतल्यान येवपी पर्यटकांच्या गाडयांचो आंकडो वाडिल्लो. पर्यटकांच्यो गाडयो आडोवन पुलीस गाडयांची कडक तपासणी करताले. वार्का पंचायतीच्या 2 विरोधी पंच वांगड्यांनी पंचायतीत घुसून पंचायतीतल्या सचिवाक आणि कांय कर्मचाऱ्यांक धमकी दिली. ह्या फाटभुंयेर पंचायतीच्या सचिवान पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. दादागिरी करपी ह्या 2 पंच वांगड्यांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी वार्काच्या सरपंच आणि उपसरपंचान केल्या. लोकांची कामां करपा खातीर आमी वेचून आयल्यात आनी असली दादागिरी आमी खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. युवा दे कुडचडे क्लब शुक्राराक कुडचड्या वाठारांत 5वो ऑल गोवा बॉडी बिल्डिंग अँड मेन्स फिजिक चॅम्पियनशिपची सर्त घडोवन हाडिल्ली. ह्या सर्तीत 55 किलो वजन उखलून संदेश शेटये जैतिवंत जालो, जाल्यार 65 किलो वजन उखलून सरवर खान जैतिवंत जालो. ह्या वेळार कुडचडचो आमदार निलेश काब्राल मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. मुखेल सोयऱ्या हस्तुकी इनामां वांटप केली. ह्या सर्तीन गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या बॉडी बिल्डर्सांनी वांटो घेतिल्लो.
गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी मिरसांगाची लागवड करपाक सुरवात केल्या। पेडणे पालये वाठारांत सगळे शेतकार एकठांय येवन 5000 चौकण मीटर जाग्यार पारंपरीक पद्दतीन मिरसांगाची लागवड करतात। तशेंच मोको, वाली, नाब, मुळो सारक्यो वेगवेगळ्या तरेच्या भाज्यांची लेगीत लागवड करतात। ही लागवड करतना वेगवेगळ्या तरेची अडचणी निर्माण जातात आनी तांकां खूबशे लुकसाणूय जाता। मोबोर दर्या देगेर थळाव्या वॉटर स्पोर्ट्स चलोवप्यांनी उबारिल्लो पर्यायी कावंटर बिरेस्तारा पर्यटन खात्यान पुलिसांच्या मजतीन काडून उडयलो। देखून थळाव्या लोकांमदीं आनी पर्यटन खात्यामदीं वाद जालो। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण पर्यटन खात्यान ह्या दर्यादेगेर क्यू कावंटर उबारिल्लो। मात थळाव्या वॉटर स्पोर्ट्स चलोवप्यांनी ताका विरोध करून स्वताचो पर्यायी कावंटर उबारलो। हो कावंटर बेकायदेशीर आसून असली बेकायदेशीरपणां खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी पर्यटन खात्याचो सहाय्यक अधिकारी मिलन सोडणकारान दिली। मजगती जेल प्राधिकरणाच्या ह्या क्यू कावंटराचो आमी वापर करचे नात असो निर्णय थळाव्या वॉटर स्पोर्ट्स चलोवप्यांनी घेतला। युवा दे कुडचडे क्लब शुक्राराक कुडचडच्या वाठारांत 5वो ऑल गोवा बॉडी बिल्डिंग अँड मेन्स फिजिक चॅम्पियनशिपची सर्त घडोवन हाडिल्ली। ह्या सर्तींत 55 किलो वजन उखलून संदेश शेटये जैतिवंत जालो, जाल्यार 65 किलो वजन उखलून सर्वर खान जैतिवंत जालो। ह्या वेळार कुडचडचो आमदार दिलेश काब्राल मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। मुखेल सोयऱ्या हस्तुकी इनामां वांटप केली। ह्या सर्तींत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या बॉडी बिल्डर्सांनी वांटो घेतिल्लो। पर्यटन हंगामात तशेंच नव्या वर्साच्या दिसा कळंगुटेन येरादारी कोयणी जावची न्हय म्हूण कळंगूट पंचायतीन येरादारी पुलिसेच्या जोड पालवान खास नियोजन आंखलां अशी माहिती सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हाणें दिल्या। तशेंच पर्यटन हंगाम सुरू जावन लेगीत कळंगूटच्या बऱ्याचशा भागांनी स्ट्रीट लायट्स नाशिल्ल्यो ह्यो लायटी घालून घेवपाचें काम पंचायतीन पुराय करून घेतलां अशें तांणी सांगलें। सुरतांतल्या सार्थना सैम उड्डाण आनी प्राणी संग्रहालयातल्या अधिकाऱ्यांनी शीव, वाघ आनी हरणां सयत जनावरांच्या पिंजऱ्यात हिटिंग सिस्टम्स वापरून गिमाच्या दिसांनी उण्या तापमानांतल्यान जनावरांची राखण जावची म्हणून वेवस्था केल्या। तशेंच जनावरांक थंडी जावची न्हय म्हणून प्राणी संग्रहालयांत आयसोलेशन सिस्टम बसयल्या। प्राणी संग्रहालयातल्या जनावरां आनी सुकण्यांच्या संख्येचेर खासा लक्ष दिवन थंडेंतल्यान जनावरांक सुटका मेळची म्हणून तांकां ही ऊब दिता। हरणां सारकिल्या जनावरांच्या पिंजऱ्या लागसार हिटर बसयल्यात आनी सुकण्यांच्या पिंजऱ्यांतूय खासा बल्ब पेटयल्यात। सुरत शारांत फाटल्या सप्तका सावन खूब थंडी पडल्या। सध्या थंय उण्यांत उणें तापमान 15 अंश मेरेन नोंद जावपाक लागला आनी ताचो थेट परिणाम त्या वाठारांतल्या रानवटी जनावरांचेर दिसता म्हूण ही वेवस्था केल्ल्याचें सुरत प्राणी संग्रहालयाचे प्रभारी
वाढत वचपी थंडेचो सामनो करपा खातीर आंगार गरम कपडे जरी असले तरी सकाळी सकाळी तुमकां जरी धग मेळ्ळो जाल्यार कोण नाका म्हणटलो, पूण शारांनी असो धग खंयच्यान मेळटलो आनी धग घालपाक जागो खंय आसा हो प्रस्न तुमच्या मनात आयलाच आसतलो. उत्तर प्रदेशांतल्या गोरखपूर नगरपालिकेन मात गोरखपुरांत जाग्या जाग्यार शेकट्यांनी वेवस्था केल्या. गोरखपुराचें तापमान 9 डिग्रीचेर पावलां, देखून लोक शिंयान कुडकुडपाक लागल्यात. म्हणून गोरखपूर नगरपालिकेन शारांत 50 परस चड जाग्यांचेर शेकोटीची वेवस्था केल्या. ते शिवाय बस स्टेशन, रेल्वे स्थानक, हॉस्पिटल ह्या जाग्यांचेर शेकोटीची वेवस्था केल्या. नगरपालिकेचे कर्मचारी गाडयेंतल्यान लांकडां हाडून शारांतल्या मेकळ्या जाग्यांचेर उडयतात. त्या जाग्यार लोक एकठांय जातात आनी धग घालतात. सध्या पश्चिमोत्तर पर्वताचेर बरोच बर्फ पडत आसा आनी ते खातीर पुराय प्रदेशांत शीं पडपाक लागला. गोंयांत सनबर्न महोत्सव आनी नव्या वर्सा निमतान आयोजीत पार्ट्यांतले गर्देची संद साधून मोलादीक मोबायल चोरपी चोरांच्यो 2 आंतरराज्य टोळयो कळंगूट पुलिसांनी उजवाडाक हाडल्यो. पुलिसांनी 12 जाणांक अटक केल्या आनी 30 लाखांचे 41 मोबायल फोन्स जप्त केल्यात. जाल्यार सनबर्न इव्हेंटाच्या दुसऱ्या दिसा गोंयचे तशेंच भायल्यान येवपी पर्यटकांचे 70 ते 80 परस चड मोबायल बेपत्ता जाल्ल्याची घडणूक घडली. देखून अंजुना पुलीस स्टेशनान कागाळ नोंद केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 7 ते 80 आयफोन आनी सॅमसंग फोन चोरयेक गेले. देखून सुरक्षा वेवस्था घटमूट करपाची मागणी पर्यटक आनी थळाव्या लोकांनी सरकारा कडेन केली. सनबर्न फेस्टिवलांत जाल्ल्या ध्वनी प्रदुशणा वयल्यान उच्च न्यायालयान पुलिशेक धारेर धरलेले आसतनाच दुसरे वटेन सनबर्न फेस्टिवलांत देशी विदेशी पर्यटकां कडल्यान गुळे वखदांचो वापर जातालो. सनबर्नांत आयिल्ल्या पर्यटकां कडल्यान मुक्तपणान धुम्रपान करतना दिश्टी पडटाले. मात हे सिगरेट्स ड्रग्ज मुक्त सिगरेट्स आसात की ना हाचो तपास करपी यंत्रणा थंय आशिल्ली दिश्टी पडनात. सनबर्नांत येवपा खातीर 2 प्रवेशदारां आशिल्लीं. ह्या प्रवेशदारांचेर पर्यटकांची तपासणी करताले, मात सनबर्नांतल्यान भायर वचपाक फकत एकूच एक्झीट आशिल्लें आनी ह्या एक्झीट पॉयंटाचेर कोणूच पर्यटकांची तपासणी करनाशिल्ले. ते खातीर सनबर्न फेस्टिवलांत ड्रग्स सेवनाचेर पुलिसांनी बंदी घातली आसली तरी ज्या पद्दतीन सोरो पिवप्यांची आल्कोमिटरान तपासणी करतात त्याच पद्दतीन ड्रग्जाचें सेवन केल्ल्या पर्यटकांची तपासणी करपाची यंत्रणा हांगा दिश्टी पडनाशिल्ली.